संतोषांसोम्या मंदिरांत जमल्या गितां गावन मधुर तुका हरसिता आमचेर तुवें ओतल्या सर्दिन्या पासून अर्गां मेंढयता दिनवाशी काळजान बापय मोगाळ तूं आमचो जावून रगताय आमकां सदां मोगाळ सुखा दुखांत दिवन आमकां आदार सदां आमचो बळगून सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरांत जमल्या गितां गावन मधुर तुका हरसिता आमचेर तुवें ओतल्या सर्दिन्या पासून अर्गां मेंढयता दिनवाशी काळजान. देव बरोस दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो प्रतिरितीन भुरग्यांनो आमच्या मोगाचें फेस्त बाळगू मोरयेचें फेस्त सप्टेंबराच्या 8 तारखेर मोती फेस्त जावन आमी आचरण करता. हे संदर्भार वर्सान वर्स भुरग्यांनी फुलां हाडून फुलां अर्पून मोरयेक मान करचें आसा. फाटल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा कोरोनाच्या पिडेच्या ह्या समयार सद्या रितीन हे फेस्त आमी आचरण करतना सद्या रितीन फुलां अर्पूनची रिती आमी वापरतल्या. भोव अपुरबायन भोव भावार्थान व्हडा पातयेन विस्वासान मोगान व्हडा संख्यान तुमी ह्या देव टेंपलाक सकाळीचे ह्या नोवेनाक आयल्यात. नोवेनाचो पयलो दीस संदेश प्रतिरितीन आज मोरी आमच्या संतोषा कारण म्हणलें सत आज आमी नियाळतना आमच्या कुटुंबांत तो संतोष आसूं दी आमच्या जिवितांत तो संतोष आसूं दी आमच्या सगळ्या त्या जिवितांत आमच्या कामांत आमच्या सगळ्या सुवातेर तो संतोष तृप्ती आसूं दी म्हूण विशेश करून मोरी मायेची मजत मागया. हे संदर्भार देवान आपणाक केल्ल्या उपकारांक अर्गां सावन भेटयता. प्रतिरितीन 5व्या वर्साच्या जल्मादीस संदर्भी शनया अरांना पवित्र काळजावडो ताचेर येदे बसोत विशेष करून मागया. आम्हा समेस्त बसोत मागया जे कोणा मागता बसेला सोड आस करून तांचे बसोत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देव आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो कुटुंबाचो संतोष खंडीत कुटुंबाक एका रितीची ददोसकाय दिता. मोरी कुटुंबाचो संतोष कित्याक मोरयेन प्रतिरितीन सगळे तिच्या जिवितांत सांजू जे सांगता तशेंच बाळका जेजू सांगता एक संतोषाचें जिवीत जिवचे प्रयत्न केले. कितल्यो दुखी आपणाक आसल्यारय तूं दूख दाखयनासतना सगळे काळजां सोसून प्रतिरितीन विशेष करून तिणें कुटुंबांत मात्र न्ही आख्ख्या संवसाराक संतोश हाडचे प्रयत्न केले. तसलो संतोष आमचोय जावं दी आमचे जिविती संतोषाचे तृप्तेचे समाधानाचे जावं दी आमची कुटुंबाय संतोषाची जावं दी म्हणून विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोव ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ सामानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया. कालच्या दिसा आमकां मिसाक येवंक 7 दीस जावंक ना तरी आयच्या दिसा आमी मिसाक आयल्या. हें भाग देवान आमकां फोव केलां. आयतराचें भक्तीपण पाळिनासतना जावं ऑनलायनीर मिसाक येनासतना वा ऑनलायनीर मिसाचें बलिदान भेटयनासतना थोड्यो पोटी आमी आयतराचें भक्तीपणी सुकयलेलें आसा. ह्या पदकांतली माफी मागया. पवित्र कुंभार सेवंक वेच्या आमी जेजू लागचें बक्षाणें मागया. नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. काळजांत हांव दूख धर बक्षाणें मागतल्या बक्षाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सुमयांका कुळतकर सुमयांका कुळतकर तूं पातक्यांका पोवंक आयला क्रिस्तांका कुळतकर
क्रिस्ताका कुटकर आमचे गती विनंती करच्या तू देवापाच्या उजव्या बसलाय सुम्याका कुळकर सुम्याका कुटकर सर्व पदवेदा देव आमची का कुळत करून आणि आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमीन प्रार्थूया भोव पदवेदार आनी काकुळदार आमच्या देवा आमी बोवस्कत भुरगीं तुजें देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयसो मोरये मायेचो उगडास आमी करतना तिचे विनवणेन आमच्या स्कत केन्ना आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या गोटेपणांतले आमकां सुटय म्हूण आनी आमच्या कुटुंबांत तसो संतोश तिणें अनुभव केल्लो आमी अनुभव करूंक फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना सांग पावलून तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो मरणाचो विशय घेतलेल्यांची परिस्थिती तुमी जाणा जाय म्हूण आमची अपेक्षा तेन्ना तुमी बरोवसून येतलेल्या हेरां बरी कंती बरी जावची नात जेजू मेलो आनी परत्यान जिवन जालो हें आमी सतमावता जाल्यार ताचेर विश्वास दवन मेल्ल्यांकी जेजू सवें देव जिवंत उठयतलो सोम्याची शिकोवण म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगता सोमे परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेलीं तीं मेल्ल्यांच्या की मुखार आसची ना फर्माणाचे गरजवणेक श्रेश्ठ बडव्यांच्या उल्याक आनी देवाचे तुतुरेच्या आवाजाक सोमेंस स्वता सर्गेंतांव देंवतलो तवळ क्रिस्ता तें विश्वास दवन मोर्न गेल्लीं पयलें उरतेलीं उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक तांचे सांगाता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुपांचेर उकून व्हरतले त्या नंतर आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतल्यांक देखून हें सांगून एकामेकाक बुजवण दिया देवाचें उतर हें श्लोक प्रितिमेची मुनसिबे करच्याक सुमी येता प्रितिमेची मुनसिबे करच्याक सुमी येता सरस्परा एक नवें गीत गया भू निवास्यानो सरस्परा सद्गितां गाया जानांगा मदें ताची महिमा परगट करा सर परजांव ताची विस्मिता कळया श्लोक प्रितिमेची मुनसिबे करच्याक सुमी येता सरस्पर कोरस व्हरतो सर सुती फावो जाल्लो सर देवा मदें तो बियेजय जाल्लो जानांगाचे देव फकत बोंबी श्लोक प्रितिमेची मुनसिबे करच्याक सुमी येता सर्ग सगळो आनंदू उल्हासू आको संसार गोरजो दर्यो सागोर आनी तांतले सर्व फळ पिका सवें उल्हासू भुंयभाटां संतोषान हालोवन दोलोवन रुखा झाडांनी भरलेलीं रानां वनां श्लोक प्रितिमेची मुनसिबे करच्याक सुमी येता सगळी सृश्टी उल्हासूं येता त्या सरस्परा वय येता तो प्रितिमेची मुनसिबे करच्याक सगळ्या संवसाराची सतान समेस्त जानांगाची नितीन तो जडती करतलो श्लोक प्रितिमेची मुनसिबे करच्याक सुमी येता Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्परासोत्म मुझेर आसा दुर्बळ्यां बरी खबर परगट करूं म्हाका धाडला Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं भगवंत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येशूम्या. त्यावेळी जेजू नजरेताक आयलो थंय तो ल्हानवड जाल्लो आपले सवये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनगोगांत भितर सरलो
थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणशेतेल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातच पुस्तक कवळणो सिनेगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय बसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर खोसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आतां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. थंय आसलेले सगळीं ताचे सिफारास उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतलीं तीं आपुरबायाचीं उतरां आयकून विस्मे जाताले. ते म्हणटाले, ओ जुजेसो पूत न्हय वे. तो जेजू तांकां सांगी लागलो, वय जा, तुका तूं पयलें गूण कर ही गाद तुमी म्हाका मारतल्यात आनी कपेर्नवांत तुवें केल्याय म्हूण आमी आयकलां तीं कृत्यां हांगाय तुज्याच गांवांत कर म्हूण तुमी म्हणटल्यात. ताणें मुंदरून म्हळें, सत हांव तुमकां सांगता, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल हांव तुमकां सांगता, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुखळ पडल्या वेळार इस्रायलांत जायत्यो विधवी आसल्यो. तरी पूण तांचे मदले एकले लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बगार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतली एक विधव स्त्री सरसी. तशेंच एलिजीव प्रवादीच्या काळारी इस्रायलांत सबार कोडकार आसूंक आशिल्ले. तरी पूण तांचे मदलो सिरियासू नामान शिवाय एर कोणूच नितळ जालो ना. हें आयकून सिनेगोगांत आसलेले समेस्त रागान कुडकुडून उठले आनी जेजूक शारा भायर उडीत व्हरून गेले. तांचे शहर बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरांत ताका सकल लुटून घालचो म्हूण तांची आलोचना जाली. पूण जेजू तांचे मदल्यान शीद उतरून आपली वाट धरून चल्लो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलून उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमची दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयची आमकां नाका. आबा बापा सर्गीच्या उडोवंक घेवाय रक्तमासान क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलून. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्वद्वेदा देवप्पा मानता तसलें जावं म्हूण मागाती. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पवित्रपेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा, आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या एकल्या सपताच्या वयसू भक्तेन आमी उडास काडून आमी तुका बलिदान भेटयता. तेजे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान जावं निर्मे म्हूण नम्रतेन मागता. आमची कुटुंब आमचे जिवे संतोषाचे समाधानाचे जावं दी. ह्या बराबर तुजो संतोष आमच्या काळजांत निरंतरी वस्ती करून दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा
दिन वासूया. वयशी आम्ही करंग फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्या सुओ. बाळक मरियेचो उगडास काडून तुका आज आमी मान करताना एका काळजान एका तळ्यान तुका आमी वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाचे वळवीक सांबाळून पवित्र आत्मेचे कुरपेन तुझ्या एकल्या सुपुताची ती आवय जाली आणि सासनी प्रकार तिने संवसारा फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गी सगळो दळबा तुजी तोरमाई वाखणता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 povit दरबाराचो सर्वेस परतून सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान, तुझ्या वैभवान. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय 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 जय. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता संपूर्ण रितीन आमच्या जिविताचो संतोष जेजूच्या कुडी रक्त समर्पण देवया. हे घडी जेजूच्या कुडी रक्त लागीं आमच्या कुटुंबांत तो संतोष निरंतर आसूं दी म्हूण आमी मागया. बापा, क्रुसू तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस्टमरान ससूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सास्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्यात तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी स्मरता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी अत्रेकता. बाबाजी तुझ्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कुडर घसवतल्या पासून मेजता पवित्र आत्म्यात एकवटाय म्हण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्परा अख्खे संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा, पिटर पोल आमच्या गुवडी बापा आनी सगळीं ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां आनी तुजी इस्तगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखाबळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाच्या माय संगती तिचो पती भाग्यवान जोसे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जुतात देव आनी सर्व कडी तुका मारवल्या ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदराची आज नमतीन दवरना. आमच्या कुटुंबांत देवाचो संतोष निरंतरी आसूं. देवाचो आदार आनी कृपा मागून सोमयेन शिकलेलें मागणें सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसकलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां तळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतली पिडिशिडेंतले आमकां निवार. देवकुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्या रसवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं चेत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमये जुगस्ताचे वादावाचे बद्दल बापाचे कुशवणूक वेत म्हणजे असा करा संवसारातून जिवीत दिली हे तुझ्या बोपई तुकडे रक्तावर विसर म्हज्या कडेपर्यंत सर्व त्यांचा मकारी वासना सुजाजना बळ म्हाका आदार दी आनी तुजो वेगळो स्वर्ग दीस म्हाका उमेद नाका. पळया इजवल आसा जिवंत देवाची शिडी. आमच्या समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस हांव ह्या संवसारी आयिल्ली. सारकी संतोष संवसाराक हाडून आयिल्ली. संवसाराचो संतोष कुटुंबांत वस्ती करूंक जाय म्हूण उलो दिता ती आनी कुटुंबांत हो संतोष हाडून आयिल्ली ती. हे शिडयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सभागी. सुमया तुवें म्हजे वैतरीचे भाग म्हाका भोवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. शांती सागोरा आमच्या दयाळ चढवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जीवदातारा. वाळपा कुळ तुजी असीम
दयाळाय सर्गींची दैविक आनंदा दोष करची पवित्र करची नामची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवे जीवदातारा आमच्या काळजानी करबिडा पाटय सांगात आमच्या पयना सेवे स्पिरितान आमकां पावय दयेन सर्गा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ चढवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवे जीवदातारा कुसा मोरना तूं कालजालोय निस्वार्थी सत्प्रीस पेटयलोय पवित्रत्म्याक आमकां दिलोय संसार नवो केलो मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवे जीवदातारा प्रार्थुया. भूमुगळ बापा आमच्या देवा बघेवंत बाळूक ओंकार मरयेच्या नव्यानाच्या पहिल्या दिसास तुका आमी मान करताना आमकां ह्या सर्गींच्या जेवणांत तुवें दादोशी केल्याय जेजून आमी संतोश पर्येत आसूं जंय म्हणल्यार इराद्यान ताजें मांस आनी रगत आमकां समर्पण देवन ह्या पोशणान आमकां ताणें संतोश पर्येत केल्यांत यस ओंकार मायेची देख घेवन तेजे वरवीं आमकां पावो जाल्ल्या सोडून दर संतोश आमच्या जिवितान भरपूर वळून येवन दी म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमीन. वचून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एकया मोये भोगळसिया ओढता इतलानी सोद्या फुला एकटाई करया पैस रावा अंतर सांभाळा तांचो एक मुगुट गोंत्या आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एकया मोरये भोगळसिया फाल्यां भितर बावतली शिमती आबोली फुलां तर खंय मेळटली मोरयेक फावो जाली ओ
सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक मुगुट घोलया आनी एक दिव्या सकल सांगाता मेळया सकल लागीं सरया आमचे ताळे करया मुरी ओगळसिया तुझे काळीज ती गावी भूताळे दिकयती करता पुरबाय माय मोजी या सुबीत फुलांची व्हडत्या इतलांनी सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक मुगुट घोलया आनी एक दिव्या सकल सांगता मेळया सकल लागीं सरया आमचे ताळे करया मुरी ओगळसिया येसवादी बाळग मरये तुका देवाची आवय जावं विसरून काडलेले वरवीं तूं आमची मोगाळ आवय आनी मनादीक राणी जावं पावली तुवें आमच्या मदेंकरच्या कृपेच्या असऱ्या वरवीं आमचो भवार्थ घट करून तुज्या मायपणाच्या शेकायेचेर आमी बरवसता ही भगवंत बाळका मरये तुका मात्र दिल्ल्या विशेष देण्या पासून आनी तुवें जोडल्या पुण्या खातीर आमचे थंय काकूळदार जा आनी तुवें वाणच्या आत्मीक भंडाराची जर केदींच मुग्धना म्हूण दाखय ही बाळक मरये देवाच्या बापाय सारक्या काळजांतय तुका मीत नातलेलो प्रभाव आसा तूं पाप करता वेळ गर्भे सांभवलेले घडये तावन देवान तुका क्रेस्त केल्ल्या अगणीत आनी संपूर्ण करप्या पासत हे सिरगींच्या बाळका आमचे मागणे आयक आनी शिगुणांनी दुबळो जावन आसलेल्या आमकां काकूळदार देवा कडची कृपा आनी बरी देणी जोडून दी आनी आमी तुका कथावेन काळजाचें बरेंपण सस्तां जोडूंक फोव कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या समये वरवीं आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या पुता नांवकारमयेच्या कुशीन मनशापण घेजय म्हूण तुजी कुशी जाली आमचो सोडवणदार करोसो देव आनी मनीस म्हूण आमी परगट करता आनी ताच्या दैवीक सैबा सारकी जावंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता आसतना तुज्या पुताचो संतोष आमच्या कुटुंबांतय मरिया मुखान सदांच फोव कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. उबी रावया. निमाणे गीत आमी गांवच्या फुडें मुखारच्या भावना भयणीनो आयचे मीस सांजेर 6 वरार दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार प्रसार जातले पण आमी सायूक साध्य जावंक ना तांणी सर्वांनी मिसाक हे मीस पळोवंक आनी बरी मायाचें भक्तीपण आचरण करूंक उलो दिता. थंयसर चॉकलेटां दितले स्विकार करचे. वर्णिता ही दिवमाई भुरगीं सर तुजी आमी गीतां गावून
हरसिताव दिन वाजता आन परी मोरी आज तुका भक्ती भरपे नामान करू माय तू देवाची माय तशीच आमची ऐक माये दये मागणी आमची माय तू देवाची माय तशीच आमची ऐक माये दये मागणी आमची वंदिता वर्णिता हे देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावू हरसिताव दिन वाजता हांव करी मोरी आज तुका भक्ती मुरबे नामान करू मोगाळ पुत्रा सोवे हांव कर मोरी आशीर्वाद दिवांका भगीन कृष्णाचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्य